see this invertebrate animal. What is invertebrate animal? Yes. What is it? Invertebrate. Ah. आम्ही आसा सायन्स फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हांगासर आनी सद्या हांगासर एक अशें वर्कशॉप जाले जे एक प्रकारचे इम्पॉर्टंट आयच्या काळान आमी म्हणू शकता. शेतकऱ्यांक चडशे आमी पळयतात की आतां चडशा लोकांक कळटा की वॉट आर द सायड इफेक्ट्स ऑफ केमिकल्स आनी म्हणून ते खंय तरी ऑर्गेनीक आनी ऑर्गेनीक मॅन्युअर हेचेर ते फोकस करतात. आयज आमच्या वांगडा आसा श्रीरंग जांबळे ज्यांनी आयज वर्कशॉपान वर्मी कंपोस्टिंग हेचेर उलयले ते. सर तुमचे स्वागत आहे. नमस्कार. ते वर्मी कंपोस्टिंगा बद्दल तुम्ही उलयले, सो त्या बद्दल मातशें सांगता. वर्मी कंपोस्टिंग हो विषय खूपच आज आवश्यक आसा, कारण दोन्ही सायडीन म्हणजे ताचे जे आउटपूट येता सारे म्हणून मेळटा ते शेतकऱ्यांक खूप उपयोगी पडटा, पण त्याच बरोबर जो वेस्ट तयार जाता तो वेस्ट सुद्दां कन्वर्ट बऱ्या पद्दतीन ताचेर प्रोसेस जावपा खातीर सुद्दां वर्मी कंपोस्टिंग खूप म्हत्वाचें आसा आणि इको फ्रेंडली आसा. तातूंत चड पयशे इन्वेस्ट करचे पडना, लो कॉस्ट टॅक्नॉलॉजी आसा. फक्त ही टॅक्नॉलॉजी लोकांक समजून दिवप खूप गरजेचें आसा. कारण जनरली गायनोळ मातयेन आसताच, पूण जे गायनोळ अशा पद्दतीचो बायो वेस्ट ट्रीट करतात ते वेगळे गायनोळ आसात. फक्त ते हाडचे पडटात, ते रावतात कशे, ते खंयच्या गजालीन चड बऱ्या पद्दतीन वाडपाक शकता हें एकदां जर समजलें जाल्यार ही टॅक्नॉलॉजी एकदम सोपी टॅक्नॉलॉजी आसा. आणि कोणाक सपोज आतां वर्मी कंपोस्टिंग करपाचें आसा जाल्यार तेंच्यांनी गाळणोळ खंयचे गाळणोळ बाबा चड दिता किंवा खंयच्या वेगवेगळ्या टायप्साचे गाळणोळ आसता, सो खंयच्याय टायप्साचे गाळणोळ हे तांकां फायदेशीर जावं शकता. हय, आमच्या हांगा जे गायनोळ हरशीं मातयेन मेळटात, आमच्या शेतांनी बी मेळटात, ते चड पोंदां वचपी गायनोळ आसतात आनी ते पावसाच्याच काळान फक्त एक्टीव आसतात. ते 90% माती खातात आनी 10% फक्त बायो वेस्ट खातात. ते गायनोळ आमकां अशा पद्दतीचे गायनोळ खत करपाक उपयोग ना. म्हणून दोन अश्यो काही जे फक्त जाका आमी सरफेस फिडर म्हणपाक शकतात, जे फक्त बायो वेस्ट खावन जगतात, अशे युड्रिलस युजिनी आणि आयसिनिया फिटिडा म्हणून दोन स्पिशीस आसात, ज्यो हांगाच्या काही सायंटिस्टांनी सुद्दां ICAR सारक्या संस्थेन सुद्दां जेचेर रिसर्च जाला आणि हे दोनूय गोंयच्या वातावरणान बरें काम करता, 24 वरां हे काम करतात अशें लक्षान आयलां. कशें वळखूं शकता की बाबा हे स्पिसीस आमी बरें काम करतात, म्हणजे वेदर इट इज त्या कॅरेक्टरिस्टिक्स किंवा कलर किंवा वेदर इट इज सायज, कशें वळखूं शकता? एक तर हे खूप ल्हान गायनोळ असतात, म्हणजे जे सामके पोंदां वतात ते चड लांब गायनोळ असतात, ते आमकां हरशीं दिसतात मातयेन. पूण हे आसात ते ल्हान गायनोळ आसात आणि रेड कलर्ड तांबड्या रंगाचे असतात. एकदम दोगांतलो तसो परफेक्ट जर फरक आमी लक्षान घेतले जाल्यार तो सहज पळोवन आमकां लक्षान येवचो ना, पूण हे रेड कलर्ड आनी स्मॉल आसात ते नक्की आमकां उपयोग पडटात. आमचे कडेन स्टुडंट्स आसा जे वर्मी कंपोस्टिंग जे आतां वर्कशॉप जाले तेचे तेंच्यांनी पार्टिसिपेट केल्ले. कितें शिकले तुमी वर्मी कंपोस्टिंगाक? First of all, we learned how the species, like which species of the earthworms we need for different kind of vermicomposting, and what kind mediums we have to create for vermicomposting for them better place, like for their environment, better environment for them to live, and a lot about them. तू कितें शिकलो? Something new for our ecosystem, to live in a good environment. तुका दिसता की जेन्ना अशें ऑर्गेनीक मॅन्युअर इज मोर हेल्पफूल of whether it comes to nature or whether it comes to the agriculture? Organic is good. As we learn, junk food is not good for us. Like that's why outside fertilization is not good. Organic is good. Okay. तू काय दिसता? Because organic is more of natural and it doesn't create any harmful effects. It has a lot of advantages and very few disadvantages. Whereas synthetic is very bad, it creates a lot of disadvantages, gives few advantages. Okay. Thank you.